नमस्कार योकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स। कर्नाटकातले 28 सीट जिखून मोदी सरकाराचे अबकी बार 400 पार तडीक लायात। कुमारस्वामीक जिखून मोदीचे कुशीक बसयात। मुख्यमंत्री सावंताचो मंड्या रॅलींत उलो। एप्रिल म्हयनो सुरू जाता थंय आसा गोयच्या 7 धरणांतली 4 गांठतात तळ। पातळी अर्ध्या वयर देंवली, 2 धरणांय अर्ध्या मेरेन तेंकली। खासा रिपोर्ट। इन्कम टॅक्स ऑफिसर म्हूण 16 लाख उखलपाचे प्रकरणान वास्को रेल्वे पुलीस स्टेशनाचो हेड कॉन्स्टेबल आनी कॉन्स्टेबलाक मेळून 6 जाणांक धरिल्ले। 4 जामीन। पणजे पुलिसांनी घर फोडीन 2 धरले। भाटल्यान घर फोडून फारायले 12 लाखांचे भांगर। गाझियाबाद आनी नवी दिल्लीचे चोर प्रायव्हेट मोटारीन भोंवताले। मोटार वाल्याचेरूय एक्शन। दर्यादेगांचे ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशनाचो नुस्तेमारीचेर परिणाम ना। पर्यावरण संचालक म्हणटा पाळोळे, आगोंद, बेळसांव, बायणा, कलंगूट, मोरजी, मांद्र्या ब्लू फ्लॅगाक यत्न। आनी फोंड्यां दुर्भाटांत LPG शॉर्टेज। 4 दिसान खंय परिस्थिती जाग्यार। डीलर म्हणटा आधार कार्ड लिंक, ऑनलायन बुकिंग सक्ती। प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। खबरो विस्तारान। कर्नाटकातले 28 सीट जिखून मोदी सरकाराचे अबकी बार 400 पार मिशन तडीक लायात। JDS BJP उमेदवार कुमारस्वामीक जिखून मोदीचे कुशीक बसयात। मुख्यमंत्र्याचो मंड्या कर्नाटक रॅलींत उलो। कर्नाटक काँग्रेस सरकारान 5 मुख्यमंत्री। काँग्रेस जाती धर्माचे राजकारण करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। कुमारस्वामीन उमेदवारी भरली। कर्नाटकात 28 सीट जिखून मोदी सरकाराचे अबकी बार 400 पार तडीक लायात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो मंडी कर्नाटक रॅलींत उलो। JDS BJP उमेदवार कुमारस्वामीन उमेदवारी अर्ज भरलो। त्या वेळार मुख्यमंत्री सावंत आशिल्लो। मुख्यमंत्री कर्नाटकात स्टार प्रचारक। एल्लरिगू नमस्कारम। कन्नड़ स्वल्प मार्तिल्ला। माननीय मोदी जी ने मुझे गोवा से कर्नाटक में भेजा है। कर्नाटक के 28 के 28 सीट मोदी जी को देना है, NDA को देना है। मेरा बड़े भाई कुमार अन्ना को दिल्ली में मोदी जी के साथ में भेजने के लिए आया हूं। कांग्रेस की सरकार, UPA की सरकार, ये कर्नाटक की सरकार जाति और धर्म के आधार पर चलती है। ये देश के विकास और राज्य के विकास के लिए नहीं चलती है। BJP और JDS का अलायंस असेंबली के पहले होता था तो आज यहाँ पे डबल इंजन की सरकार होती थी और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बैठे होते थे। अभी देर नहीं है, जो हम सब इस लोकसभा इलेक्शन में ये दिखा देंगे कि JDS और BJP इकट्ठा आने के बाद कर्नाटक में 28 से 28 सीट NDA को मिलेंगे। यही ताकत BJP और JDS की रहेगी। कांग्रेस कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार यानी करप्शन है। यहाँ एक नहीं 5 CM है। एक CM इन वेटिंग, एक सुपर CM, इस तरह के 5 CM कर्नाटक राज्य में ऑपरेट कर रहे हैं। प्रमोद सावंत ಅವರು ಅವರಿಗೂ ನನಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದೆ। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜನತಾ ದಳಗಳು ಮೈತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। एप्रिल सुरू जाता थंयच आसा गोयच्या 7 धरणांतले 4 तळ गाठतात। हणजूण 70, साळावली, आमठाणे आनी पंचवाडी ह्या 4 धरणांची पातळी 50% सकयल पावल्या। गावणे 56% मेरेन, चापोली 58% मेरेन देवला। तिळारी तितलेच भरिल्ले आसा। खासा रिपोर्ट।
एप्रिल म्हयनो सुरू जाता थंय आसा. गोंयच्या 7तल्या 4 धरणांनी तळ गाडपाक सुरवात केल्या. हो डाटा पळयात. सावलीची पातळी 49% मेरेन देंवली. अंजुणे 70 38% मेरेन देंवलो. आमठाणे 37%. पंचवाडी 39% मेरेन देंवलो. उरिल्ले तिनांतली 2 धरणां डेंजर झोनांत येवपाक लागल्या. चापोली 58% मेरेन जाल्यार गव्हाणे 56% मेरेन देंवलो. तिलारी धरण तितलेच भरिल्ले आसा. ह्या धरणाची पातळी 94%चेर आसा. पोरू मे अर्दो म्हणल्यार धरणां सामकीच आटिल्ली. अंदूय परिस्थिती पळयल्यार तेच जावपाचे म्हूण संकेत. पावस वेळार पडल्यार तितलीच थाकाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिल्लीच्या व्यावसायिकांक आडावन इन्कम टॅक्स ऑफिसर म्हूण सांगून 16 लाख रुपया जप्त करून ते दांपाच्या प्रकरणात वास्को रेल्वे पुलीस स्टेशनाचो हेड कॉन्स्टेबल विनायक श्रीधर आणि कॉन्स्टेबल आनंद नायक सस्पेंड. इलेक्शन ड्युटेर आशिल्ल्या दाबोळे फ्लायिंग स्क्वॉडाचो इन्चार्ज अनिरुद्ध पवार आणि दक्षिण गोंय IT सेलांतल्या नितीश नायकाक ह्या प्रकरणात आदींच धरल्यात. चौगांकूय वास्को JMFCंतल्यान जामीन. पणजे पुलिसेन घरफोडी प्रकरणात दोगांक धरले. भाटल्यान बंद घर फोडून 12 लाखांचे भांगर चोरपाच्या प्रकरणाचो तपास करतना पुलिसांक गाझियाबादचो यासीन अली आणि नवी दिल्लीचो जमील अहमद सापडले. दोगांकूय पणजे अटक. दोगूय मुंबय सावन रेल्वेन गोंयान आयिल्ले. एका गोंयकाराची प्रायव्हेट मोटार घेवन भोंवताले, ताचेरूय कारवाय. इसलिए बताया गया है कि पैंजम पुलिस स्टेशन ने एक बड़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करके एक 2 चोरों को पकड़ा है जो काफ़ी एक्सपर्ट्स थे घर के अंदर घुस के सामान चोरी करने में. तो जैसे ही हमें ये सूचना मिली थी, इसके अंदर हमने स्पेशल टीम का गठन किया. वी हैड कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्पेशल टीम एंड द टीम वाज टास्क्ड टू कलेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ एविडेंस, CCTV फुटेजेस और टेक्निकल सर्वेलेंस किया गया. और जो पहले कोई क्रिमिनल्स जो ऐसे एक्ट करते हुए बंद हुए हैं उनको उनकी हमने रिकॉर्ड्स चेक किए. और ये सब एफर्ट्स की वजह से वी वर एबल टू अरेस्ट 2 persons. They have been identified as one Yasin. His age is 45 years old. He is resident of Loni, Ghaziabad. The second accused has been who has been arrested is one Jamil Ahmed. He is resident of again Mustafabad in northeast Delhi. He is 45 years old. ये लोग दिल्ली से पहले बॉम्बे गए. बॉम्बे के अंदर इन्होंने कुछ मुंबई में कुछ चोरियां की. उनसे हम डिटेल्स ले रहे हैं और मुंबई पुलिस के साथ ऑल्सो वी आर गोइंग टू शेयर ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. From Mumbai, then they came to Goa via train. I will not mention the name of the owner of the vehicle, but it was hired by local. It was a private vehicle. दर्यादेगांचे ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशनाचो नुस्तेमारीचेर कांयच परिणाम जावचो ना, पर्यावरण संचालक जॉन्सन फर्नांडीस सांगता. दक्षिण गोंयचे पाळोळे, आगोंद, वेळसांव आनी बायणा दर्यादेग, उत्तर गोंयांत कलंगूट, मोरजी आनी मांद्रे दर्यादेगांक ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशनाक यत्न चल्ल्यात. दर्यादेगांचो 200-300 मीटर भाग खंय सर्टिफिकेशनाक वतलो. About 12 parameters are there, 12 to 14 parameters are there. The quality of water in the beach, then there's a great water treatment plant, then accessibility to the beach, both for handicaps as well as for normal people. No dogs, buffaloes will be in that zone. If any of the parameters is not within the limits as provided by the blue flag certification, then the blue flag is lowered down and the international community immediately comes to know that on this beach something is wrong, and only after rectification of that parameter and bring it to that level, only then the blue flag is again hoisted on the beach. By far and large, we have selected Siridam and the villages of Siridam or any other people from the area should not have any problem, because the entire beach is not going to be a blue flag beach. Only a part of it, the fishermen, if any over there, will not be affected. If they are, their fishing activities will not be affected. This your water sports also will not get affected, because it's going to be only a small stretch, about 200 meters or 300 meters stretch of the beach, which will be
which will be confining itself to these parameters. In fact, we had earlier identified Miramar Beach as to be certified as a blue flag beach, but then it was challenged by one person from Goa, and that's the reason why we had to drop it. In fact, we want all the beaches of Goa to be blue flag beaches. If you please ask me about it. We have identified Palolem, Agonda also, Welsam area, Paina area. All these beaches we have identified in North Goa, in South Goa, and of course in North Goa, Kalangut, Kandoling, Mandre and Morjim. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधीची राज्यसभा खासदार म्हूण नवी इनिंग सुरू. राजस्थानची राज्यसभा खासदार म्हूण तिणें आज सोपूत घेतलो. आदलो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगाचो कार्यकाळ सोंपल्या उपरांत रिती जाल्ली राज्यसभा खासदारकी सोनिया गांधीन घेतली. 25 वर्सां लोकसभेक दिले उपरांत सोनिया आता राज्यसभेंत. आयुष हॉस्पिटलाचे उक्तावण केल्या उपरांत आपल्याक जाल्ले एक्सिडंटान आपलो सगळो प्लान हाल्लो. म्हजे खातें बदलले, मात पेडणेकारांक आनी गोंयकारांक हॉस्पिटलांत जॉब दिवंक आपूण बांदील आसा. श्रीपाद भाऊ पेडण्या प्रचारांत उलयलो. उदरगतीची कामां करपाक खूब वाव आसा, मात जमनी खंय मेळना. दुर्दैवान म्हणटा की जेन्ना आयुष हॉस्पिटल हांवें सुरू केलें आनी उद्घाटनूय केलें आनी म्हाका एक एक्सिडेंट जालो, त्या हातूंतल्यान ती मिनिस्ट्री मागीर बदलली. त्यामुळे ज्या हातूंतल्यान आमी प्रयत्न करता आशिल्ले जे आसा ते थोडोसो खंय तरी एक ताका ब्रेक लागलो. परंतु शक्यतो जाता त्या हातूंतल्यान आमी आमच्या खास करून पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांक हे करपाचो प्रयत्न. इब्रामपूरचे सर हे असले दत्तक गाव व्यवस्थित जालो ना, ती लोकांची नाराजी आसा, ती नाराजी तुम्ही कशी पयस करतले? गांवचो प्रत्येक लोक जाणा नाराजीचो प्रश्नच ना. जी आमी कामां घेतलेलीं तातूंतल्यान 75% कामां आमी पूर्ण केल्या. उरिल्ले 20-25% जे म्हणटात ती जमनीची अनाउन्समेंट आमकां काम करपाक मेळनाशिल्लें म्हणून जमिनी दिवनात म्हणून ती उरले. तातूंत आमचो दोश किंवा राज्य सरकारच करताले, कारण डेप्युटी कलेक्टर हो ताजो चीफ आशिल्लो. जो फंड MP लॅडाचो फंड आमी ते डायवर्ट केलो. आमच्या हातात आशिल्ले ते आमी डायवर्ट केले. बाकीचे एनजीसी कडल्यान पयशे घेवन आमी कामां केले. परंतु जमिनीच जर मेळना जाल्यार फुडल्या प्रोजेक्ट जाणें अशक्य. दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळ राजकारणा बरोबरच वेगवेगळ्या उद्योग व्यवसायांत बिझी. सामाजीक वावरा बरोबर सध्या तो फार्म, स्कूल, सहकार मळार वावुरता. लोकसभा वेंचणुकेंत देवपाची इच्छा आशिल्ली लोकांनी नाका म्हणिल्ल्यान खंय फाटीं सरलो. वेंचणुकेचे वारे व्हांवतना आदल्या आमदारांबरोबर प्रुडंटाची एक्स फॅक्टर स्पेशल सिरीज. अपक्ष आमदार म्हणून निवडून येतकूच दिवचल्यान बरीचशी डेव्हलपमेंटाची कामां केली. त्याचबरोबर 2012 ते 17च्या कार्यकाळात आणि त्याच्या पयलीं पासून वेगवेगळ्या राजकारणातले लिडर्स म्हणून प्रतापसिंग राणे म्हणा किंवा विश्वजीत राणे किंवा बाकीचे सगळे जे आमचे मित्र आसा राजकारणात त्यांच्यामुळे जवळजवळ 400 ते 500 भुरग्यांक आमी नोकरी दिवपाक शकले. जी समाजसेवा आसा ती समाजसेवा कायम आसा. म्हजे फ्लॅटंबर्शन स्कूल आसा त्या स्कुलान हांवें स्पेशल एक भायर ऑफिस घातला, थंय म्हजे भुरगो आसा. सो हे सोशल वर्क हे म्हणजे चालूच आसा नॉन स्टॉप. इलेक्शना वेळाचेर इलेक्शन करपाचें, त्या वेळाचेरच राजकारण करप. त्याच्या उपरांत राजकारण करप हें म्हाका पटना. म्हणून हांवें आयुश्यान केन्ना कोणाची ट्रान्सफर करपाक वचूंक ना, कोणा कडेन सूड बुद्दीन वागूंक ना.
जाता जाल्यार बरें केलें, एखाद्याचें बरें करपाक जायना जाल्यार वायट करपाचोय आमकां अधिकार ना, हो मंत्र घेवन आमी आज पर्यंत राजकारण करता किंवा सोशल वर्क करता. नरेश सावळ करप न्ही, हांव परत परत केन्ना सांगता, नरेश सावळान केन्नाच खंयच्याच म्हणजे कोणाची च्या सुद्दां घेवना अशा पद्दतीचें काम केल्लें आसा. आमी जवळ 400-500 भुरग्यांक काम कोणाक केल्ल्यान एक पयसो घेवना. आयज लोकांनी 4-5%, 5% अशे PWDंतल्यान मार्क केले थंय आनी ते दिल्या शिवाय लोक थोडे नाल पडिना अशें आमी आयकता. म्हजो विचार आसलो लोकसभेच्या इलेक्शनाक आमी रावचे म्हणून, पूण बरेचशे उत्तर गोंयान आमी फिरले. उत्तर गोंयचे काही जे लोक आसा त्यांच्या अपेक्षे प्रमाणे समजा जर ती तिकेट मेळ्ळी ना जाल्यार तूं आनी त्या इलेक्शनाक आतां ह्या पडूं नाका, तूं लोकल लेवलाच्याच पॉलिटिक्सान तूं बरो आसा अशा पद्दतीचे तेंचे म्हाका सांगणें. सो बरेचशे आमी 4-5 मिटींगी आमी वेगवेगळ्या भागान घेतल्यो. इवन म्हज्या बिचोली मतदारसंघांतल्यान सुद्दां हांवें मिटींग घेतल्या. म्हाका तेंचे सांगणें आसा की आमी येता ते 27 जे नवे विधानसभेचे इलेक्शन येतले त्या वेळाचेर आमी पळोवया. आतां न्ही तूं खंय वचपाची गरज ना. ताळगांव पंचायतीची 28 एप्रिलाक वेंचणूक. दुसऱ्याच दिसा मतमेजणी. गोंय राज्य वेंचणूक आयुक्तान ताळगांवां वेंचणुकेचो शेड्यूल जाहीर केलो. 8 ते 18 एप्रिल मेरेन अर्ज भरपाक मुजत. 19 तारखेक विस्कटावणी, 20 तारखेक उमेदवारी फाटीं घेवपाचो दीस. वेंचणूक पक्षपावण्यार जावची ना. मतपत्रिकांनी मतदान. गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनान ताळगांव पंचायतीच्या जनरल इलेक्शनाचे शेड्यूल जाहीर केला. जशें पयलीं सांगलेलें 28 एप्रिलाक वोटींग जातलें. ह्या पयलीं कमिशनान सगळ्या वार्डांचे डिलिमिटेशन करून ते नोटिफाय केल्ले. तेजे उपरांत रिजर्वेशन नोटिफाय करून ते अनावन्सू केल्ले आनी आतां डिटेल शेड्यूल इलेक्शनाचे येयला. 11 वार्डाच्या ह्या पंचायतीन तेजे रिजर्वेशन अशें आसतलें की OBC खातीर 1 वार्ड रिजर्व आहा, तो वार्ड नंबर 1 आहा. बायलां खातीर 4 वार्ड रिजर्व दवरल्या. ते वार्ड अशे आसात वार्ड नंबर 3, 4, 6 आनी 9. ST खातीर वार्ड नंबर 5 रिजर्व आहा आनी उरलेले 5 वार्ड नंबर 2, 7, 8, 10 आनी 11 हे जनरल आहा. शेड्यूल अशें आसतलें की 8 एप्रील ते 18 एप्रील ह्या मजगती नॉमिनेशन्स जातली. मागीर तेजी स्क्रुटिनी 19 एप्रिलाक दवरल्या. विड्रॉवल 20 एप्रिलाक. पोलिंग म्हणजे वोटींग एक्चुअल वोटींग 28 एप्रिलाक आनी रोखडेंच कावंटींग दुसरे दिसा 29 एप्रिलाक जातलें. तालिगांवचे टोटल 11 वार्डाचे पंचायतीन सुमार 19,349 वोटर आहा. 11 वार्ड आनी ह्या 11 वार्डा खातीर 26 वार्डांनी 26 बूथ आसतले वोटिंगा खातीर. बॅलट पेपराचेर इलेक्शन जातलें आनी प्रत्येक कॅन्डिडेटा खातीर इलेक्शनाचो जो एक्सपेंडिचर लिमीट आहा तो 40,000चो दवरलेला आनी 28 तारखेर सकाळीं 8 ते 5 अशें ह्या टायमा मदीं वोटींग जातलें. फोंड्या दुर्भाट वाठारांत LPG शॉर्टेज. प्रुडंटान डिलरा कडेन वचून प्रकार कितें तो विचारलो. गॅसी खातीर आधार कार्ड लिंक आनी ऑनलायन बुकींग सक्ती केल्ल्यान इनवॉयस तयार करूंक खंय अडचण येताली. सगळ्यांनी आधार कार्ड लिंक करचें म्हूण तो मागता. 2-4 दिसान खंय परिस्थिती जाग्यार पडटली. जो भारत गॅसाचो जो गुदांव आसा हांगासर बेतोडा, हांगासर आमी आयिल्ले आसा तेन्ना हांगासर चवकशी केली आमी की गॅस खरें कित्याक लागून शॉर्टेज आहा काय म्हणून. तांकां जो स्टॉक येता जो वेर्णाच्यान तोच हांगासर येवंक ना आनी देखून हांगासर गॅस ना सद्या. गॅस लोक सामकेच आतां रावले आनी एक वटेन आधार कार्ड लिंक केल्ल्या कारणान लोकांकूय आतां बुकींग केल्या शिवाय गॅस मेळचो ना. डिसेंबरांतल्यान आमी सिलिंडर दिताली. विलेजीन बीन कोणाक बुकींग बीन करपाक गावनाशिल्ले. लोक जाणटे लोक आसा तेंचे कडेन फोन आसना. आमी तरी आमच्या रिस्काचेर तांकां सिलिंडर दिताली आनी आमी हांगासर पोस्टींग करताली. ही आतां कितें जालां फेब्रुवारीन पर्यंत आमकां घालपाक गावल्ली बिलां. आतां 1 तारखेच्यान तेंच्यांनी कंपल्सरी बुकींग करून सिलिंडर व्हरपाचें म्हणून. लोडाक आमची गाडी वयताली पण थंय कितें जातालें, थंय आमकां इनवॉयस क्रिएट जायनालो सिस्टमान आमचो. तशीच आमची गाडी एमटी भरलेली गाडी एमटी करून आमची रिटर्न धाडली. आमची हांगासर गुदावान रिटर्न धाडली. 4 दीस तरी 2 नाजाल्यार 4 दिसां भितर आमी हें करतली. पण हेच्या फुडें कंपल्सरी बुकींग करचें पडटलें. कंपल्सरी बुकींग करपाचें. हांवें येवन पळयलें. काल हितून गेल्लें हांव गुदावान, थंय स्टॉक ना म्हणटा ते. खूब जाणांनी कंप्लेनूय केल्ली आसा कित्याक मेळना. हांवें कोण ऑथॉरिटीज हे आसा तांकांय सांगली आसा की लोकांची खूब गैरसोय जाल्ली आसा
आनी ती मातशें भारत गॅस एजन्सी कडेन हांव मागता रिक्वेस्ट करता की ती जाता तितले बेगीन सॉर्ट आवट करची. आनी हे सगळे जाग्यार पडटले जाल्यार एक 4 दीस वयतले तेन्ना तांणी लोकांक अपील केल्लें आसा की लोकांनी पॅनीक जावचें न्ही. एक 3-4 दिसांचो स्टॉक जो येवपाचो आहा तो येतलो. त्या पयलीं लोकांनी जे ऑनलायन जे आधार कार्ड लिंक करपाक जाय गॅस बुकिंगाचे ते कंपल्सरी करचे आनी त्याच मुखार जो गॅस आहा तो बुकींग केल्यारूच हेच्या फुडें मेळटलो हे नोंद घेवपाची लोकांनी गरज आसा. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. एसटींक राजकीय आरक्षणा खातीर झगडपी मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्वेशनाच्या वांगड्यांमदीं फूट. रुपेश वेळीप, रामा काणकोणकार आनी सोयरूचो राजिनामो. ते म्हणटात मतदानाचेर बहिष्काराची भुमिका आशिल्ली. न्यूट्रल रावप पटना. अध्यक्ष म्हणटात तांचो हिडन अजेंडा साध्य जावचो ना म्हूण घडये ते भायर सरले आसत. मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्वेशनाच्या कांय वांगड्यांनी राजिनामो दिलो. कारण विचारल्यार संघटनेची भूमिका तांकां मानवल्ली ना. फेब्रुवारी कारण अशें आसा की जेन्ना मोर्चा जेन्ना प्लॅन जातालो पळय हांगा असेंब्लीचेर तेन्ना जे मिशनाक काम करपी जे ग्रावंड लेवलाचे लोक आहा म्हणजे वॉलेंटियर कॉर्डिनेटर तांकां विश्वासाक घेनासतना एक डिसिजन जालें. आमकां दिसलें की जे ग्रावंडाचेर काम करता तेका सायडलायन करून जर एखादें मेजर डिसिजन घेता जाल्यार आमकां सारकें थंय रावप आमकां पटना जालें. आमचें डिस्कशन चालू आसा. आयकोंक येना रामा काणकोणकार नॉर्थ गोवान आहा म्हणटा लोकांची सजेशन आयिल्लें आसा. आमचें डिस्कशन चालू आसा. फायनल कॉल आमी घेतले घालपाचें डिस्कशन आमचें चालू आसा. संघटनेन जो मदलो मार्ग घेतला आता न्यूट्रल रावपाचो तेच्या बद्दल तुमचें कितें मत आहा? ना आमी एज अ शेड्यूल ट्रायब ऑफ गोवा म्हणून एक आमी फूल एक जो आमचो हें आसा जो ग्रूप आसा त्या आनी सगळ्यो संघटनाय आमच्या वांगडा आसा लोकूय आसा. आमी त्या भशेन वयता जे काही लोक म्हणटा की आमी न्यूट्रल आनी ते कित्याक आमी पयलीं बॉयकॉट कॉल दिल्लो आनी जेन्ना आमी बॉयकॉट कॉल दिल्लो लोकांक आमी सांगलेलें न्ही की सरकार आमचे अन्याय करता म्हणून. आतां सडनली आमी न्यूट्रल म्हणटा हे रॉंग आसा. राजिनाम्याचेर मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्वेशनाच्या अध्यक्षान प्रतिक्रिया दिली. तिगांचो पयलीं सावन विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाकूय खंय विरोध आशिल्लो. लोकांक खंय नेगेटिव्ह मॅसेजी धाडिल्ले. रुपेश, रामा काणकोणकार आनी सोयरू आनी मिशना खातीर काम केलां पूण आपल्या गांवचे लोक मोबिलायज जावचे आपले लोक गांवच्या लोकांक मिटींग हाडचे हाजे खातीर ताणें काम कांयच केलें ना. आतां एकादी ते रिजायन जाल्यार तेंगे एकादी तांकां दिसता आसतलें मिशनार रावन आपल्या कितें पर्सनल अजेंडा हो कितें हिडन अजेंडा आहा ते फुलफील जावपाक दिसता आनी ताका लागून तेमी रिजायन जाले आसतले. ते टीम आशिल्ली ताणें मोर्चा जावची न्ही म्हणून खूब प्रयत्न केलो. इवन ताणें नेगेटीव मॅसेज धाडल्यो तुमी दुसरी बुटां करपाक सुटल्यात काय म्हणून. ताणें सगळे आमगेले जे कोण सपोर्टर आशिल्ले तांकां फोन करून सांगलें की मोर्चा वचनाका म्हणून थिंग लाठी जातलो आनी कितें. इवन जे रुपेशाचे तो स्टाफ आशिल्लो ताणें 4 तारखेर सगळे ग्रुपांचेर एडवान्स मॅसेज घातली 145 सेक्शनां आनी कितें म्हणटकीच ह्या लोकांनी मोर्चा जावची न्ही म्हणून खूब प्रयत्न केलो. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.